नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। गोंय सरकारान 150 कोटी रुपयांचेर सोडलें उदक। 150 कोटींचो हिशोब दिवंक नाशिल्ल्यान उरिल्ले पयशे दिवपाक केंद्राचो न्हयकार। चार वर्सां पिरायेच्या खून प्रकरणाच्या चौकशी खातीर सूचना गोवाक पुलिसांनी केले समन्स जारी। सूचनाचो घोव पावलो कलंगूट पुलीस स्टेशनात। फुडलो तपास सुरू। म्हापशा रॅली काडपी पॅलेस्टीन समर्थकांक पुलिशेन आडयले। परवानगी शिवाय काडटाले रॅली। दिवचले सापडल्यो डेंग्यूच्यो 10 वयर केशी। थळाव्या मदीं पातळ्या भिरांत। डेंग्यूचेर नियंत्रण हाडचे खातीर यत्न करता भलायकी खातें। मिनाच्या येरादारी वयल्यान मये गांवांतले तापले वातावरण। थळाव्या लोकांनी आडयले मिनाच्या येरादारीचे ट्रक। उपरांत जाली मिनाची येरादारी सुरू। आनी कुडचडे अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केल्ल्या खातीर एकल्याक अटक। आता पळयात खबरो विस्तारांत। 60वा मुक्ती दीस मनोवपा खातीर केंद्र सरकारान गोंयाक 300 कोटी दिवपाचें आश्वासन दिल्लें। पूण केंद्रान 300 कोटी रुपया मदले 150 कोटी रुपयाच गोंयाक दिल्यात। उरिल्ले 150 कोटी दिवपाक न्हयकार दिला। हाचे फाटले कारण जाणा जावन घेतलें जाल्यार सरकाराचें घाळपणच मुख्य कारण आशिल्ल्याचें दिसून येता। आंधळो मागता एक दोळो आनी देव दिता दोन दोळे ह्या म्हणी प्रमाणूच गोंय सरकाराचें नशीब उजवाडिल्लें। गोंय मुक्तीचे 60वे पर्व मनयता म्हणून गोंयाक 100 कोटी रुपयांचो निधी दिवपाची विनवणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्रा कडेन केल्ली। हे मागणेक हयकार दीत केंद्रान गोंयाक वट्ट 300 कोटी रुपयांचो निधी दिता म्हणून सांगिल्लो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत हे विशीं आश्वासनूय दिल्लें। पूण अजून मेरेन कितले कोटी येयल्यात ताचो हिशोब नासलो। तशेंच हे पयशे येयल्यात जाल्यार ते कित्याचेर मोडल्यात हाचो हिशोब गोंय सरकारान दिवंक नाशिल्लो। आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानूच हो प्रकार उक्ताडार हाडला। तशेंच गोंयाक कितले कोटी रुपया दिल्यात हेवूय केंद्रान सांगलें। राज्यसभेत लेखी उतर दितना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान सांगला गोंयाक 60वे मुक्ती पर्व मनोवपा खातीर फकत 150 कोटी रुपया दिल्यात। पूण ह्या 150 कोटी रुपयांचो हिशोब गोंय सरकारान दिवंक ना। देखून उरिल्ले 150 कोटी रुपया दिवप काय ना हे नीती आयोगाचेर निबून आसा। नीती आयोग ह्या निधीच्या खर्चाचेर देखरेख दवरता। पयल्या टप्प्यात दिल्ले 150 कोटी रुपया राज्य सरकार कशें मोडटा हाचेर उरिल्लो निधी दिवपाचें थारिल्लें। गोंय सरकारान पयलींचे 150 कोटी रुपया कशे मोडल्यात हे नीती आयोगाचे मुखार दवरिल्लें ना। देखून उरिल्ले 150 कोटी रुपया दिवपा खातीर नीती आयोगान मंत्रालयाक कसल्योच सुचोवण्यो दिवंक ना। केंद्रा कडल्यान गोंयांक 300 कोटी मंजूर। 150 कोटी राज्य सरकाराच्या तिजोरेंत। पयलीं 150 कोटी खर्चाचो हिशोब दाखयात, उपरांत उरिल्ले 150 कोटी घेयात। राज्य सरकारान 150 कोटी खर्चाचो हिशोब नीती आयोगाक दिवंक ना। नीती आयोग सुचोवणी दिना तो मेरेन उरिल्ले 150 कोटी मेळचे ना। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार। आवयन आपल्या 4 वर्सां पिरायेच्या पुताचो खून केल्ल्या प्रकरणाची चर्चा सध्या देशभर चालू आसा। ह्या प्रकरणात दर दिसा नव्यो गजाली मुखार येतात। ह्या प्रकरणात सूचनाचो घोव व्यंकटरमणाक पुलिशेन चौकशी खातीर समन्स जारी केल्लें। ते प्रमाण शेनवारा व्यंकटरमण कलंगूट पुलिशेन हाजीर जालो। ह्या प्रकरणा विशीं आनीक नवी म्हायती मुखार येवपाची शक्यताय आसा। सध्या आमी आसा परत एकदा पाविल्ली आसा कलंगूट पुलीस स्टेशनार आनी अखेर कठीण प्रयत्नांनी कलंगूट पुलिसांनी जी आरोपी आसा सूचना सेठ तिका कालच्या क्रायम सीन रिक्रिएट करपा खातीर तयार पण जी सूचना सेठ आसा ती सकाळच्यान क्रायम सीन करपा खातीर तयार नासली। अखेर सांजेच्या वेळार खंय तरी 5:15 ह्या दरम्यान ती जी अक्यूज आसा ती तयार जाली आनी जेन्ना तिका ज्या गेस्ट हावजान ती रावताली जी सोल बॅनियन गेस्ट हाऊस जे आसा त्या गेस्ट हाऊसाचेर 404 ह्या रुमाचेर तिका परत एकदा व्हरण्यात येयलें।
आशिल्लें. थोडक्यात जी 6-7 तारखेक जी घडणूक त्या दिसा घडली ती थोडक्यात पुलिसांक दिली. त्यानंतर आयज रिमांडाचो 5वो दीस आनी आमी पळयता जी अक्यूज आसा सुचना सेठ हिचो घोव वेंकटरामन आयज गोंयांत कलंगूट पुलीस स्टेशनार भेट दिवपाक आयिल्लो आसा. काही वेळानच आमी तांकां परत एकदां मेळटली आनी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतली की तेचें कितें मत आसा ह्या क्रायम सिनाचेर. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो रिपोर्ट स्नेहा उसोलीकर. पॅलेस्टायनाक समर्थन आनी तेंको दिवपाच्या हेतान म्हापशा आयोजीत केल्ल्या एकता रॅलीक परवानगी नाशिल्ल्या कारणान आडयली. ही घडणूक शेनवारा सकाळी घडल्या. थळार पुलिसांचो कडक बंदोबस्त तैनात केल्लो. Everything to them, we will go back and we will serve now. What did we do? फोटो खंय रे तो कोणा कडेन आहा? कोणी मारला आनीक तो? दशरथ खंय? दशरथाक खंय? दशरथाक फोन मारून विचार. It got an inputs. आमकां इनपुट्स मेळ्ळले की एक पिसफूल रॅली ऑर्गनायज करपाक आहा पॅलेस्टियन विथ रिगार्ड टू पॅलेस्टायन. बट ही हॅड कम टू इन्क्वायर आनी इन्वेस्टिगेट पळोवपाक की कितें चल्लां काय म्हणून. बट देर वॉज नो सॉर्ट ऑफ थिंग. देर वॉज नो प्रोटेस्ट. सो बिकॉज ऑफ दीस प्रोटेस्ट हेजे पयलीं तुमकां इन्फॉर्म बीन करूंक नासलें? इन्फॉर्म करूंक नासलें आमकां. Suddenly it was? There is no permission sort of thing. So only inputs we had come to verify. We did not do any protest. कोण लोक सगळे? We were from out state and out of the district, from other countries. ऑलमोस्ट कितले जाण आसले फॉर दीस प्रोटेस्ट? They had gathered like 10 जाण कितें आसले ते left away. आमी आसा म्हापसांत इस्रायल हमास झुंजान मरण पाविल्ल्या लोकांका पाठिंबो दिवपा खातीर पॅलेस्टायन लोकांचो एक म्हापसा शहरांत पिसफूल मार्च करपाचो प्रयत्न केलो. ही गजाल जेन्ना म्हापसा पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना पुराय पुलिसांची पंगड थळाव्या जाग्याचेर पावली. तुमी म्हाज्या फाटल्यान जे पळोवंक शकता की तिनूय जुरिडिक्शनाचे कोलवाळे PI तशेंच अंजुना PI व तशेंच म्हापसा PI थळाव्या जाग्याचेर पाविल्ले आसा आनी हो जो पिसफूल मार्च जो करपाचो आशिल्लो तो सध्या बंद जाल्लो आसा. अशें कळण्यात येता की ही जी पिसफूल मार्च जावपाची आशिल्ली तेंचे कडेन कसलीच NOC नासली. तर ही जी मार्च आशिल्ली ती खंय तरी रद्द सध्या केलेली आसा. आमी आसा म्हापसा शहरान आनी तुमी पळयता की म्हापसा मार्केटान पुराय पुलिसांची जी पंगड आसा ती सध्या थळाव्या जाग्याचेर पावलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा उसोलीकर. दिवचल शारांत डेंग्यून परत तकली वयर काडल्या. डेंग्यूच्यो झपाट्यान फैलाव जायत आशिल्ल्यान शारांत भिरांत पातळ्या. सध्या शारांत 10 परस चड डेंग्यूच्यो नवीन दुयेंती सांपडल्यात. इतले मजगती डेंग्यू नियंत्रणात हाडचे खातीर भलायकी खात्यान उपाय येवजण हातान घेतल्या. माझ्या वॉर्डान वॉर्ड नंबर 6 खूब केसी डेंग्यूचे केसी वाडलेले आसा.
सो ताका लागून हांवें आमचे सीओक पयलीं लेटर केलें आनी थंयच्यान हेल्थाचे मॅडमीन हेल्थ जजाक हें केलें लेटर की तुमी टीम धाडा कितें ओरली लोकांक वचून आमी जेन्ना सांगलें न्हू लोक जोर येता जालो सारको असो म्हणून सांगूंक लागलो पूण जास्तच्यो केशी मेळ्यो म्हणून टिमीक हांवें जाय ते तेंच्यांनी सांगून इमिजिएटली टीम धाडली आनी प्रत्येक घरांनी वचून आमी अवेरनेस केलें तेंच्या घरान पेशंट आहा तांकांय तेंच्यांनी कितें प्रिकॉशन घेवपाचें तें सांगलें पूण लोकांनी कितें केलां आपल्या घराचें सोपीक हें केलां थोड्यांनी सोपीक बांदल्या थोड्यांनी आसलेले सोपीकाचें तशेंच सांडलां आनी ड्रेनेजाचें तें उदक आसा तें गटारान सोडलां आमी गटार तांकां घालून पेवर्स घालून जावं हें लादयो घालून तांकां पेक करून दिलें पण आतां लोक कितें करता आपलें उदक घरांतलें काडटा आनी भितर सोडटा तांकां आमी कांय करूं शकना एवरी रेनी सिजनान हांव सगळे गटारां साफ करून घेता पण आतां तेंचे न्हू तें स्वता पळयलां की ताचें मॉस्किटोचें हें मेळ्ळा अंडी मेळ्ळा तांकां आनी तें उदक अशें घाण जालां लोक आयकना जाल्यार आतां लोकांनी फक्त इतलें करपाचें की आपलें हेल्थ आमचें इम्पॉर्टंट आसा आमी जिवन आसा जाल्यार आमी फुडलें आमचें हेल्थान आमी कितें करतले सो प्रत्येकान आपल्या भुरग्यांक लागून कित्याक भुरगीं आसा जाणटी आसा तांकां लागून प्रत्येकान जी घरान आपलें घरांत जर निवळ आमी दवरली जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्या घरान कित्याक तर हांगा डेंग्यू केसीस खूब वाडलेले आसा आनी आयज आमी आमची CSC बिचोलेच्यान फूल टीम म्हणजे आमचे सगळे स्टाफ हांगासर हावस टू हावस आमी सर्वे केल्या सर्वेन आमकां अशें दिसलां की मॅक्झिमम जे गटर आहा ते फूल अशे उदकान भरलेले आसा अनयूज वेल्स जे यूज करिना अशे 5-6 वेल्स आहा त्या नंतर उदक लोक सोडटा गटाराक ते सगळे स्टॅग्नंट जाता हे सगळे काडले वा क्लीन केले तरच ते डेंग्यू कंट्रोलान येवंक शकता कारण एडीस मॉस्किटो जी आहा ती डेंग्यू स्प्रेड करता ती डे बायटर दिसाची जापता म्हणजे एका वचून दुसऱ्यान तिसऱ्याक कारण आमी जागे आसतना ती चावता रातची जर मलेरियाची कशें आसता रातची चावता एक न्हिदलेल्याक चावल्या उपरांत त्या दुसऱ्याक चावंक शकना कित्याक पोट भर ते रगत घेता आनी दुसऱ्याक चावना म्हणजे ती मलेरिया तशी स्प्रेड जायना वेरेज एडीस मॉस्किटो डे बायटर असल्या कारण एकाच वांगडा कितलेशेच लोकांक ती इन्फेक्टेड करू शकता फाटल्या वर्सा ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्यांत दिवचल वाठारांत धुमाकूळ घातिल्ल्या डेंग्यू दुयेंसान परत एक फावट तकली वयर काडल्या सध्या दिवचल शारांत डेंग्यू दुयेंसांत झपाट्यान वाड जायत आसा सद्याचे घडयेक दिवचल शारांत 10 परस चड नवीन डेंग्यूचे दुयेंती सापडल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या शारांतल्या बोड्डे आनी गांवकरवाडो वाठारांत हे दुयेंती सापडल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या शारांत डेंग्यू दुयेंसांत झपाट्यान वाड जायत आशिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा दुसरे वटेन डेंग्यू नियंत्रणांत हाडपाक लागून भलायकी यंत्रणा सतर्क जाल्ली आसा सध्या शारांत फॉगिंग आनी जागृताय करपाची मोहीम भलायकी खात्यान हातांत घेतल्या गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत मिनाचे येरादारी वयल्यान मये गांवांत वातावरण परत तापलां तिडकल्ले मयेचे लोक शेनवारा परत रस्त्यार देंवले थळाव्या लोकांनी केळबाय वाड्याचेर मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयले गांवांतल्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी नाकाच अशें मयेच्या लोकांची ठाम मागणी आसा गोवा फॉरवर्डाचे सचिव संतोष सावंत हांचे सयत कांय जाणांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतले उपरांत मिनाची येरादारी सुरू जाली चार दीस पयलीं म्हळ्यार सोमारच्यान पयराच्या मायनिंग वयल्यान मयेच्या अंतर्गत ऑक्शनाच्या मिनाची येरादारी सुरू जाल्या मये गांवांतल्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक कोर्टान स्टे हाडला तरी लेगीत कोर्टाचो आदेश भायर मारून बेकायदेशीरपणान येरादारी सुरू आसा असो थळाव्या लोकांचो आरोप आसा तिडिकल्या लोकांनी फाटल्या मंगळारा रस्त्यार देऊन मिनाची येरादारी आडयल्ली जाल्यार बुधवारा मिनाची येरादारी विरोधात प्रशासकीय यंत्रणांक निवेदन दिल्लें मात कांयच हालचाल जावंक नाशिल्ल्यान शेनवारा तिडिकले लोक रस्त्यार परतून देवले 4 दीस पयलीं आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या ऑफिसान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली रिगार्डींग ट्रान्सपोर्टेशन मया गांवच्यान करपाचो ना तुमकां एक स्मॉल हे सांगता गजाल सांगता जवळ जवळ 4 दीस पयलीं हांगाच्या नागरिकांनी इलिगल हांगा ट्रान्सपोर्टेशन जाता म्हणून कंप्लेंट दिल्ली आसा सगळ्या डिपार्टमेंटाक दिल्लेली आसा पुलिसांक दिल्ली आसा मामलेदाराक दिल्ली आसा कलेक्टराक दिल्ली आसा लोकल MLAक दिल्लेले आसा की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा पळय तो खंयच्या बेसचेर चालू आसा तो
कारण आमकां जी की म्हायती आसा त्या प्रमाणे हांगासर क्लियरली हायकोर्टान जजमेंट दिल्लेलें आसा किंवा ऑर्डर दिल्लेली आसा की विलेजींच्यान ट्रान्सपोर्टेशन करूंक दिवपाचो ना. आनी आयज जर हांगा आमचें सिच्युएशन जर पळयत न्हू, फ्रॉम पैरा टू बिचोले पर्यंत जर आमी तिके पर्यंत जर रूट पळयलो जाल्यार हो जो रूट जो आसा पळय, रोड जो आसा तो एकदम अशीर आसा. हांगा दोन ट्रक सुटाना फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी दुसरी गजाल, शिरगांव पैरा टू शिरगांव DB बांदोडकर म्हणून हांगा क्लियरली तेंच्यांनी मेन्शन केल्लेलें आसा की ट्रान्सपोर्टेशन शूड बी फ्रॉम CCPL DSP शिरगांव बांदोडकर जेटी शिरगांव म्हणून बरयल्लें आसा. म्हणजे तो 3 ते 5 किलोमिटरा भितून थंयसर आसतना तुमी 30 किलोमिटर कसो व्हरता. दुसरी गजाल, थंयसर चौगुल्याची ऑलरेडी जेटी आसा थंयसर 3 किलोमिटरा भितून, थंयसर कित्याक तुमी ट्रान्सपोर्टेशन करून बार्ज लोडिंग करिना? गांवांतसून व्हरोंक जाय कित्याक? म्हणून खंयसर तरी हितून काळें बेरें आसा हेजे एक आमकां डावट येता. तो ते लेटराचेर तेंच्यांनी आमकां मामलेदारान कलेक्टरान हांगासर क्लियरन्स दिवपाचें, जो कन्सर्न जे ऑर्डर्स आसा पळय त्यो दाखोवपाचे की हां ह्या कोर्टान बाबा हांगासून वचपाक परमिशन दिल्लेलें आसा म्हणून. आमी मायनिंगेच्या अगेन्स्ट ना, आमी ट्रकवाल्यांच्या अगेन्स्ट ना. मायनिंग जावपाक जाय, सगळ्यांक रोजगार मेळपाक जाय, अवश्य बरोबर आसा. पूण हायकोर्ट जेन्ना ऑर्डर दिता त्या हायकोर्टीच्या अगेन्स्ट जेन्ना पळय येता म्हणजे तुमचे खंयच्या तरी दादागिरी हांगा चल्ल्या. पूण जो पर्यंत सारकें प्रॉपर चॅनलांच्यान परमिशन येना तो पर्यंत गांवांच्यान मये गांवच्यान हो ट्रान्सपोर्टेशन दिवपाक आमी दिवचें ना. भले आमकां तेंच्यानी भितर उडोवनी, 8 दीस उडोवनी, म्हयनोभर उडोवनी, आमी फाटीं सरपाचें ना. कारण हांगासर जिवन मरणाचो प्रश्न आसा. हांगा 3 स्कुलां लागता, हांगासर हेल्थ सेंटर आसा, हांगासर घरां एकदम रोडाच्या कुशीक आसा, स्कुलां आसा, भुरगीं सकाळ फुडें स्कुलाक वयता, दनपारां येतात. आनी हे टायमार हेंचो कंटिन्यूस आहे. आतां तुमी हांगा जर पळयत जाल्यार कंटिन्यूस कशे ट्रक लायनीक लागला ते पळया तुमी. आमची एकच मागणी आसा सरकारा कडेन, डिपार्टमेंटा कडेन, हायकोर्टाची जी ऑर्डर दिली तेज्या अगेन्स्ट जर त्यांनी हायकोर्टान आनीक जर सांगला की गांवांच्यान व्हरचें म्हणून ती ऑर्डर हाडून दाखोवची. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कुडचड्या एका अल्पवयीन चलयेचेर अत्याचार केल्ल्या गुन्यांवा खाला मोहिद्दीन हुलगूर हाका पुलिशेन अटक केल्या. तो कुडचड्यार करमळी वाड्यार रावतालो अशें पुलिशेच्या तपासांत कळ्ळां. पुलीस हे विशीं फुडलो तपास करतात. वेर्णा हायवे वयल्या कायसू जंक्शनाचेर सिग्नल तशेंच येरादारी पुलीस दवरपा विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो अशें कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझ हांणी सांगलें. शेनवारा कायसू जंक्शनाची आमदारान येरादारी पुलिशे सयत जोड पळोवणी केली. शुक्रारा कायसू जंक्शनाचेर 2 दुचाकी आनी रिक्षा मदीं भिरांकूळ अपघात जावन एकल्याक आगताक मरण आयिल्लें. मजगतीं रस्तो हुबताना जतनाय घेवची अशी हात जोडून विनवणी आमदारान केल्या. जाग्यार आज हांगासर आसा आनीक आतां सांगलाचे प्रमाणे आमी सगळे डिपार्टमेंट जे ITO, ट्राफीक, पुलीस आनी बाकीचे डिपार्टमेंट जेन्ना आयज एमर्जन्सी आयज आमी तांकां आपयले आनी ते सगळे हांगा आयले तांकां घाल जातना ते बरोबर म्हणटा कित्याक हो इन्सिडंट काल जालो घडलो आनी आमकां सगळी दुखाची खबर जावन आसा आनी ताका लागून आमकां हांगासर कितेंय जर जावचें म्हाका जर हांगा डिमांड आसा सिग्नल जाय नाजाल्यार रेगुलरली हांगासर घालपाक हायवेर घालपाक जाय अशें तांचो डिमांड आसा. पूण आमी ताका डिमांड केला की आमकां हांगासर सिग्नल येवचें हें कांय गरजेचें आनी बरें आतांच आमचे पळय सरपंचान सांगलां बरें केन्नाच कितेंय जर क्रॉसींग जाता तेन्ना तुमी मातशें पडून एक 5 मिनटां पिड्यार जाल्यार जाता पूण क्रॉसींग करता तेन्ना मातशें प्लीज हांवूय हात जोडून मागता तुमी एक पडोवन तुमी क्रॉस आहा कित्याक तो इन्सिडंट खंयच्याय टायमार जावपाक शकता. ताका लागून आमी 5 मिनटां लेट जाले आमकां व्हडलो प्रॉब्लम ना असो इन्सिडंट जावपाक जायना कितें हो जालो म्हणून आमकां तुका ताका लागून आयज हांगासर कितेंय जर आमकां आमी ताका डिमांड केला आमचे ट्राफीक सेलाक सांगलां हांगासर तें प्लीज अरेंजमेंट कर म्हणून हांवें सांगलेलें आसा म्हूण ते म्हणटा सगळो टायम दवरपाक तेका स्टाफ ना अशें ते अशें म्हणटा. हांव ऑलरेडी म्हाका कडेन गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो आमकां जाता तितले ट्राफिकांक तशेंच आमचे पुलिसेन आमचे स्टाफ एक्स्ट्रा दिवचे आमचे पडटाली कॉलनीचे बरी व्हडली आनी तशेंच आमचे सेन्सिटीव एरिया जुवारीनगर हांगा आसा ताका लागून आमकां स्टाफ एक पुलीस तो जाय लास्ट टायम हांवें सीएमाक सांगलेलें म्हाका दिसता थोडोसो स्टाफ आमकां ट्रेनींग दिला
आनी हाचेर हांवूय आनीक कितें जाय जाल्यार हांव ताका सीएमाक सांगून आमच्या स्टाफाक आनी इनक्रीज करपाक हांव वावरतलो. आनीक हांव मागता बाकीचे जे इश्यू आसा हायवेर आमी आतां पुलिसेक सांगलां, ट्राफिकाक सांगलां की जे हायवेर जे ट्रक आसा, जे लॉरी आसा ते तिका पार्क करपाक दिनाका म्हणून, आनी जाता तितले बेगीन जे लॉरी आसा ते काडपाक. सद्याक ऑलरेडी ट्रॅफिक पुलीस लायल्लो आहा न्हू कोलसो. सद्याक ऑलरेडी आमी ट्रॅफिक पुलीस सद्याक दवरलो आसा. म्हणटा म्हणटा आपल्या कडेन स्टाफ ना. खबर आसा आतां आमची फिस्ट आसा 5 देवान जायते कमी आसा तरी आसा ताणें एडजस्टमेंट करून आयज हांगासर ताणें ट्रॅफिक दवरलो. गाडी चलयतना नियंत्रण गेल्ल्यान वरुणापुरी तिठ्यार शुक्रारा रातीं एक मनशाक आगताक मरण आयलें. मूळ आसामचो आनी 34 वर्सां पिरायेचो ऋतुल अशें ह्या मनशाचें नांव आसा. ताचे गाडयेवयल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या ट्रकाक ताणें नेटान धक्को दिल्ल्यान ताचो आगताक जीव गेलो. मडगांव काणकोण राष्ट्रीय महामार्गाचेर ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान आयस घेवन वचपी ट्रकाचो तोल वचून ट्रक रस्त्या मदींच उमथलो. रातीं जाल्ल्या ह्या अपघाताक लागून 4 ते 5 तास राष्ट्रीय महामार्गावयली येरादारी आडकून पडली. सकाळीं कुंकळे पुलिसांक म्हायती मेळटकीच तांणी हो ट्रक कुशीक काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो करून दिलो. हो ट्रक जो आमी पळयता हांगा जो रस्त्याच्या सायडीन पडला तो रातच्यो 2:30 कुंदापूरच्यान रत्नागिरी आयस घेवन वयतालो. रातचे 2:30 ड्रायव्हराचें अशें म्हणणें आसा की फुडल्यान गाडी येवन लायट दोळ्यार मारून आंगार येयल्ल्यान तेणी गाडी सकयल घातलेली, ती गाडी परतली. जी जवळ जवळ 2:30 हो ट्रक पडलेलो तेन्ना 2:30 ते 6:30 म्हणल्यार जवळ जवळ 4 ते 5 वरां नॅशनल हायवे ब्लॉक उरलो. त्यानंतर सकाळीं कुंकळी पुलीस स्टेशनार जुरिडिक्शन हांवें पडटा. कुंकळी पुलिसांनी येवन क्रेन हाडून हो इमिजिएट सायडीक काडलेलो आसा आनी आमी पळोवपाक शकता. कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या बसकेंत कोयराचो विशय तापलो. कोयराचो विलो लावपाक जी सुवात गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान दिल्या ताचेर कोयराचो विलो लावपाक खुबश्यो अटी घाल्यात आनी ह्यो अटी पालिका मंडळाक मंजूर ना असो थाराव ह्या वेळार जालो. हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करता अशें आश्वासन थळावो आमदार निलेश काब्राल हांणी दिला. हे शिवाय बसकेंत नगरपालिकेचो अर्थसंकल्प, काडा हॉलाचें नूतनीकरण तशेंच पसरेकार आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाली. आयची ऑर्डिनरी कावन्सील मिटिंगे आमगेले मेन इश्यू आशिल्लो म्हणटा तो एक बजेट नेक्स्ट इयराचें. दुसरो म्हणल्यार सोपो आनी काडा हॉल जे आमी रिपेर करता ताका ऑलमोस्ट काम सगळें जाल्लें आसा. फक्त एसीचें प्रोविजन करपाचें उरलां. ते इमिडिएटली जाले नंतर आमी तें आतां आउटसोर्स करपाचें तेंय डिसिजन घेतलें आसा. आनी बाकीचें म्हणटा रिन्युवल ऑफ लीज, आमचे शॉपाचे जे लीज आसा पळय ते रिन्यू करपाचें आनी बाकीचे डेव्हलपमेंट वर्क्स जाले. सर तुमची 5,000 जागा मागिल्ली पळय न्ही, जे आमचो जो हें आसा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा पळय न्ही, थंय थोडो 3,500 जागा आमकां गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान दिला. पूण तेंचे एमओयू दिला आमकां. पूण ताचेर कंडिशन खूब घाल्ले आसात की आमी कितें करतले तांची परमिशन घेवपाक जाय, बाकी दुसरे कडेन परमिशन आसा ती घेवपाक जाय आनी ते केन्नाय काडूं शकता अशी तशी ती कंडिशन घातल्या. ते आमी आमकां एक्सेप्ट ना. ते आमी आमदारा कडेन दिलात तें उलोवपाक आनी तो तें सॉर्ट आउट ताचे कडेन उलोवन कशें. म्हाका ते एक्चुली आज वाचपाक दिला जे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, कुचोरे काकोरा आनी वासुदेव वेस्ट तो वाचून एक्चुली आमी पब्लीक हियरिंगूय तेन्ना सांगलें की 5,000 स्क्वेअर मिटर जागो तांकां दिला तो दिवपाक गरज ना. गव्हर्मेंटान आनी एक्वायर करून 5,000 स्क्वेअर मिटर म्युन्सिपालिटीक दिवपाक जाय. आनी तेजे खातीर आमी ऑलरेडी आमचे देवस्थानाचो जागो आसा सायडीन विठ्ठल देवस्थान, तेणी ऑलरेडी एनओसी दिल्ली आसा तेंचे जनरल बॉडी घेवन. सो म्हाका हें खबर ना कितें तें हांव पळयता. पूण म्हाका दिसता की हो जर तो ट्रिटमेंट प्लांटाक दिता तितूलो 3,500 दिवपाक सुट्टा जाल्यार तशें जावचें ना. दे हॅव टू कीप विथआउट एनी इन्कन्विनियन्स टू म्युन्सिपालिटी अशें म्हजें म्हणणें. दिवचलच्या मुस्लिमवाडा वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर मोटरसायकल आनी कारी मदीं जाल्ल्या अपघातात एक तरणाटो जखमी जालो. हो अपघात शुक्रारा रातीं आयडीसी रस्त्यावयल्या जंक्शनाचेर घडलो. अपघातात जखमी जाल्ल्या तरणाट्याचें नांव जिजान आशिल्ल्याचें कळटा. दिवचल शारांत अपघातांचें सत्र चालूच आसा. 4 दिसां पयलीं जोगीवाड्या कडेन जाल्ल्या एका अपघातात एक जाणटो मनीस जखमी जाल्लो. आतां त्याच रस्त्याचेर आनीक एक अपघात जालो.
शुक्रार राती IDC कडेन वचपी रस्त्या वयल्या जंक्शनाचेर जाल्ल्या अपघातात मोटरसायकल चलोवपी तरणाटो जखमी जालो. झिजान अशें ह्या जखमी जाल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा. GA04 E2552 ह्या नंबराची कार मेन रस्त्या वयल्यान IDC कडल्या भितरल्या रस्त्याचेर घेतना फुडल्यान येवपी GA04 N9630 ह्या नंबराचे मोटरसायकलीची नेटाची धडक कारीक बसली. ते बराबर मोटरसायकली वयलो तरणाटो उसळून रस्त्याचेर पडलो. तातूंत तो कांय प्रमाणात जखमी जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताचो हात मोडिल्ल्याचें कळटा. दिवचल पुलिशेक ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकीच तांच्यांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. जखमी तरणाट्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो जाल्यार दोनूय अपघात जाल्ली दोनूय वाहनां ताब्यात घेतली. ह्या अपघात प्रकरणी दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरण देवीच्या वर्सुकी जात्रोत्सवाचे सगळ्या भक्तांक माये मोगाचे आपोवणे. देवस्थान समिती